मडगाव रावणफोंड वाठारांतल्या 6 लेन रोड ओव्हरब्रिजाच्या बांदकामाचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान काँग्रेस फुडाऱ्यांनी संबंधित कंत्राटदार आनी सल्लागारा आड मडगाव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। ओव्हरब्रिजाच्या बांदकामाचेर निश्काळजीपणा केल्ल्यान लोकांक धोको निर्माण जाला। ओव्हरब्रिजाचेर 90% काम अर्दवट आशिल्ल्याचें काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो म्हणटा। आम्ही पुलिस कंप्लेंट फाईल करतले ऑन द कन्सल्टंट आणि कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ रावणफोंड ब्रिज। आता हे जे आज सिच्युएशन जाल्लें आहा रावणफोंड ब्रिज क्लोजर जावपा कारण म्हणल्यार प्युअर नेग्लिजन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर एंड द कन्सल्टंट। आता हो जो ब्रिजाचो वर्क ऑर्डर दिल्लो 23rd of December 2022 आणि 6 लेन म्हण आशिल्लो 6 लेन ब्रिज आशिल्लो आणि त्याचे कंप्लीशन आसलें 22nd December 24। आज आम्ही 25 आहा 25 जून पावले आम्ही आता मे का सोंपता 2025 आणि अर्धेच काम ते करपा लागले वन साइड म्हणजे 3 लेन समजला इनिशियली आणि सेकंड 3 लेन मागीर करपा आसतलो आणि हे 3 लेन सुद्धा त्याचे फाउंडेशन उबी जायना वयर सरलं आणि ते फाउंडेशन साउदर्न सायडांतल्यान फाउंडेशन जेन्ना घालताले रेल्वे ट्रॅका साउदर्न सायडांतल्यान फाउंडेशन जेन्ना घालताले तेन्ना ते एम्बँकमेंट आहा ते कटिंग केलें। सो आतां कटिंग केलें म्हणटकीर कितें जाता तें स्ट्रेंथनिंग करपा जाय आशिल्लें प्रॉपर सपोर्ट दिवन समजला तें करूना ताका लागून ते सगळें जोडून येयलें। हे प्युअर नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर आनी कन्सल्टंट समजला। आमकां कशें दिसून येता की हे जे सगळें षडयंत्र आहा हें खंय तरी प्रायस एस्केलेट करीत रावप कित्याक 2021 हाजो कॉस्ट जाल्लो टेंडर केल्लो फॉर 21 crore मागीर परतून 2022 जेन्ना मडगांवचो आमदार बीजेपीन गेलो त्या टायमार परतून टेंडर जालो आनी तो जालो 54 crore। जेन्ना फाउंडेशन स्टोन घालता चीफ मिनिस्टर स म्हयने उपरांत चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केलें की इट वॉज 74 crore आनी आतां जेन्ना इतले डिले जाता नॅचरली ते एस्केलेशन क्लॉज लायतले आनीकूय वाडयतले। सो हे ब्रिज कंप्लीट जाता म्हळ्यार म्हाका सुद्दां 150 crore पावतले आणि हे सगळे जे इन बिटवीन हर्डल्स हाडटात मॅन मेड हर्डल हे फक्त एस्केलेशन करपाक आणि हेचो प्रायस वाडोवपाक हो आमचो स्ट्रिक्ट आहे। करिश्मा हॉटेल टील नावेली बोंद्रे एंटायर ब्रिजाचेर लायन लागता स्कुला टायमार कितें जावपा आसा तें चिंता तुमी। सो हें सगळें करपाक कारण कोण पुलीस मॅन पावरूय बी थिंग डिप्लॉय केल्लो आसा। सो होय बी लॉस दीज आर ऑल लॉसीस सांगपाक। सो ह्या हेजेर आमी कंप्लेन केल्ल्या वी हॅव कोटेड सर्टन सेक्शन वी हॅव कोटेड सेक्शन 290 फॉर क्रिमिनल नेग्लिजन्स मिसचिफ सेक्शन 324 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 316 क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी सेक्शन 61 या दोन्ही हाजेर ह्या सगळ्या सेक्शनाचेर आमी डिमांड केल्लो आसा मडगांव टाउन पुलिसाक की FIR लॉन्च करची आणि हाजेर इन्क्वायरी